दीस सोमार, जुलैची 27 तारीख 2026. पहिले वचप, जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 13 वळ 1 ते 11 पर्यंत. सर्वेस्परान म्हाका अशें म्हळें, वोस आनी सणाचो एक पेंगटा रुमाल विकतो घे आनी तो तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडय नाका. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणें हांवें एक पेंगटा रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावटी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घे आनी युफ्रेटीस न्हंयशी वच. थंय एका खडपाच्या खणकुलांत तो लिपोवन दवर. सर्वेस्पराच्या आदेशाक पाळो दिवन हांव युफ्रेटीस न्हंयशी गेलों आनी पेंगटा रुमाल थंय लिपोवंक दवरलो. जायत्या दिसां उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रेटीस न्हंयशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हणून सांगलेलो तो पेंगटा रुमाल हाडून ये. देखून हांव युफ्रेटीस न्हंयशी गेलों. हांवें तो सोदलो आनी हांवें तो लिपोवन दवरलो त्या जाग्या वयलो काडलो, पूण तो रुमाल पाड जाल्लो आनी तो कित्याकच उपकारनातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हेस्स परी हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या गर्वाचो नास करतलों. ही नश्टी प्रजा म्हज्या उतराक पाळो दिना, आपल्या काळजाचे धारुणायेन चलता आनी परक्या देवा फाटल्यान वचून ताची सेवा आनी पुजा करता. देखून ती उपकाराक पडना त्या पेंगटा रुमाला परी जातली, कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकून रावता, तशें इस्रायेलाचें आनी जुदाचें आख्खें घराणें म्हजी प्रजा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्याक म्हाका चिटकून उरचें म्हणून हांवें येवजिलां. पूण तांणी म्हाका कान दिलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन द्वितीनियम 32, 18 ते 19, 20 आनी 21. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचलेल्या त्या खोडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हें सगळें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर घाली. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हळें, म्हजें मुखामोळ तांचे तावन हांव लिपयतां आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलों, कित्याक नीज जावन ती एक कपटी संतत, विश्वासीपण कितें म्हणून नेणासलीं भुरगीं ती. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. फटकिऱ्या देवांक लागून तांणी म्हाका सळवायलें. कांयच करूंक जायनासलेल्या बोंब्या निमतीं म्हजो राग पेटयलो. देखून प्रजा न्हयत जाल्ल्या लोकांक घेवंक हांवी तांकां सळवयतलों. बूद नासलेल्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव पेटयतलों. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजे सगळे रचनेन प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत खुशेन स्वताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळ 31 ते 35 पर्यंत. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गीचे राज एका मनशान आपल्या शेतांत वोंपलेल्या एका सासवा बिया बरी. निजाय कितें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटस सर्व जडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणीं येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली.
सर्गीचे राज एके स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरावरी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगलेलें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलों. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आसल्यो संगती हांव प्रकट करतलों. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एक ल्हान सासवाचें बी व्हड रूख जाता आनी सुकण्यांक आसरो जाता. इल्लेशें खमीर 3 कळश्यो पीठ फुगूंक कारण जाता. बेथलेहेम हळ्ळेंत जल्मल्लो दुबळ्या मरियेचो सुतारी जुजेचो पूत आज सगळ्या संवसाराचो स्वामी, रायांचो राय कसो जावंक पावलो. हांव एकसुरों म्हजे वरवीं कितें करूंक जाता म्हणून आमी चिंता. एके व्यक्तीचें एक उतर वा करणी सगळे फिरगेजेक, गांवाक, सगळ्या देशाक आनी सगळ्या संवसाराक समाधान आनी शांती हाडूंक शकता. वाटेर सांपडलेल्या व्यक्तीक परकी एकलो आपल्या कारार घरा पावयता. तुजो उपकार हांव कसो बावडसो म्हणलेल्याक तो परकी म्हणटा, तूंय वाटेर सांपडलेल्या आनी एकल्याक ताच्या घरा व्हरून पावय. 100 वर्सां उपरांत उपकार घेतलो हो व्यक्ती म्हणटा, फाटल्या 100 वर्सांनी हांवें हजारावयर वाटेर सांपडलेल्यांक घरा पावयलां आनी तांकांय तशेंच करूंक सांगलां. पळय, एक बरी करणी हजारो बऱ्या करण्यांचें बी जावंक पावली न्हय.